प्रतीक बंदिवडीकर आणि अमित लोहार हांच्या फुडारपणाखाला पयलो गट म्हादय अभयारण्यांतल्या जळावणे घसघशाचेर आयिल्लो, जाल्यार विजयकुमार वांको आणि शिवराज बुडिहळ हांच्या नेतृत्वाखाला दुसरो गट आयिल्लो. दोनूय गटांत 17 जाण आशिल्ले. तातूंतल्या एकल्यानूय अभयारण्यांत प्रवेश करपा खातीर परवानगी घेवंक नाशिल्ली. व्हिडिओ शूटिंग करपा खातीर हाडिल्ले ड्रोनूय रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्यात. म्हादय अभयारण्याच्या रान अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाला 2 पथकांनी ही कारवाई केली. म्हादय वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रात येवपी जाळवणी या धबधब्याचेर बेकायदेशीर प्रवेश केल्या प्रकरणात 17 जाणांचेर कारवाई केलेली आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की ठाणे पंचायत क्षेत्रात येवपी सुर्ला या गावाच्या शेजाराक आसलेले जाळवणी या धबधब्याचेर सरकारान प्रवेश बंदी केलेलो आसा. ह्यो जो धबधबो आसा ह्यो उंच आसा आणि हांगासर लोकांच्या जिवाक धोको आसा. ताका लागून हांगासर सर्वसामान्य लोकांक हांगासर प्रवेश बंदी केलेलो आसा. आणि अशें आसतना सुद्दां चोरून हांगासर कांय जाणांचो गट हांगा आयलो. एकूण 2 गट आसलेले आणि तेतूर 17 जाणांचे सहभाग आसलेलो. हेंच्यांनी खंयचीच परवानगी घेवन नासले, तशेंच बेकायदेशीर हांगासर प्रवेश केलो. आणि अशें आसतना सुद्दां तेंच्यांनी ड्रोनच्या सहाय्याने व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफी सुद्दां केल्लेले आसले. आणि ताका लागून जेन्ना हेची खबर आसा ही वन अधिकाऱ्यांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन थंय येवन जे 17 लोक आसा हेंचेर कारवाई केलेली आसा. जो पयलो जर गट आसा ह्यो तेतून प्रतीक बांदिवाडकर आणि अमित लोहार हे रावपी बेळगांव हांगातले आसा. तशेंच विजयकुमार वाक्का ह्यो रायचूर आणि शिवराज बुंदियाळ ह्यो नुगोडे हांगातले आसा. तेंच्या कडेन आसलेले साहित्य हे सुद्दां वन अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलेले आसा. तशेंच वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ह्या कलम 27 अंतर्गत 17 जाणांचेर बेकायदेशीर प्रवेश केल्या प्रकरणात तशेंच बेकायदेशीर फोटोग्राफी केल्या प्रकरणात तेंचेर कारवाई करत गुन्हा नोंद केलेलो आसा. हे वेळार वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रात येवपी रावन फॉरेस्टर शाबलो कोपाटेकर तशेंच विदेश गावस हेंच्यांनी बरे कामगिरी करत 17 जाणांचेर कारवाई केलेली आसा. आणि हेर जे वन अधिकारी आसा हेंच्यांनी सुद्दां सहकार्य केल्लें आसा. ह्या वेळार जेन्ना अधिकाऱ्यान सांगलें की आमी हांगासर जे म्हादय वायल्ड लायफ आसा तेतूर जे चोरून हांगासर प्रवेश करतात तेंचेर आमची नजर आसता आणि ह्या फुडें सुद्दां अशे बेकायदेशीर प्रवेश करतात तेंचेर कारवाई केली वयतली. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.